Sir, regarding legalization of houses and sir sewerage changing दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी कितें प्लान्स आसा सर? स्वेजेज लायन आमी एक एस्टिमेट करून हळू करून सगळी एरिया आमची प्रयत्न आसा कवर करपाक. तुमकां खबर आसा एक टायमा आमी अंडर स्वेज कॉर्पोरेशन सेंटरा कडेन सावन दाबोली 150 कोटी रुपया सँक्शन करून हाडलेले, पूण एस्टिमेट सगळे कडेन जावना. हळू करून सगळे कडेन स्वेज पावतली, हांगाय पावपा जाय, हांगाय आमी घेतले. आता इवन वॉटर पायपलायन जायते कडेन हिंगा वाडे सुद्दां आमी रिप्लेस केल्ले आसा, दुसरे कडेनूय आमी रिप्लेस केल्ले आसा आनी खंय रिप्लेस करपा जाय. उदकाची अजून सोय सारकी जावना, ती आमी न्यू पायपलायन बसयतले. तेच बरोबर लिगलायजेशन ऑफ हाऊजीस तुम्ही म्हणला, आजूच माझी चर्चा जाली माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन, तशेंच मसूर मंत्री बाय जेनिफर मोन्सेरात, की हे आमी उतर लोकांक खूब पयलीं दिल्ले आनी जाता तितले बेगीन आमी कमदाद प्रॉपर्टीन जी घरां आसा ती लिगलायज करून दिवपा जाय. तेणी मानून घेतले की आमी लोकांक उतर दिल्ले आसा, हें बेगीन करपा जाय. हें चाली लावपा खातीर एकदां आमचे गणसाचे फेस्त जातकूच आमी सगळे बरोबर बसून सारको योग्य मार्ग तो काडया म्हणून, आनी आमी थोडीशी चर्चा केली कशें हाव वी वील प्रोसीड फॉरवर्ड, कशें फुडें वचपाचें. सो हेजेर आमी चिंतपाचें सोडलां वो कारवाय करपाची सोडलां अशें कांय ना. आमकांय बरे भाशेन लोकांची घरां लिगल जाल्ली जाय. तितून जायते इश्यू आसा, कमदाद आसा, सरकार आसा, लोक आसा, प्रायस कितल्या प्रायसार तांकां मेळटले, हे सगळे इश्यू विशय आमी सोडोवपा जाय. सगळे स्टेक होल्डरां घेवनूच मिटींग घेवन आनी कशें करपाची ती पद्दत एकदां ठरयली, ते आमी चालीक लायतले.